कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवार तालुक्यात पावसान फिरयली फाट. 98% भात लागवड अजूनही रखडला. शेतकरी मोठ्या संकटात. दलार आज पडिल्ल्या 2 तास मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांक थोडासा दिलासा मिळाला. कारवार या वर्षा मान्सूनात गडी मारिल्यामुळे कारवार तालुक्यातले शेतकरी मोठ्या संकटात सापडिले असतात. भात लागवडीचो हंगाम सुरू झालो असून 98% क्षेत्रात अजूनही लागवड झाली ना. दुसरी बाजून पावसाच्या अभावान भाजीपालो पिकाचेर मोठे संकट येईल असा. कारवार तालुक्यात सुमार 850 हेक्टर क्षेत्रात भाताची शेती करतात. पण आजपर्यंत फक्त 16 हेक्टर क्षेत्राचेरच पेरणी झाली असा. उरली शेतकरी पावसाची वाट पळयती असतात. घाडसाय, किन्नर, चित्ताकुला, अमदळी, तोडूर या भागात अजूनही भात लागवड सुरू झाली ना. उदकाच्या अभावान रोपवाटिका तयार करच्याक आणि चिखल तयार करच्याक शक्य झाले ना. ह्या कारणान शेतकरी चिंतेत असतात. दरम्यान कडवड भागातल्या सेंद्रीय भाजीपाल्याचेर मोठो फटको बशिल्लो असा. दोडको, काकडी, भेंडी आणि दुसऱ्या भाजीपाल्यांची फुलं गळती असतात आणि वेली सुकूक लागलात. सुमार 7 एकर क्षेत्रापैकी फक्त 3 एकराचेरच लागवड झाली असा. शेतकरी प्रशांत गुणगी यांनी सांगले की पावसाच्या अभावान पिका सुकती असतात. सरकारान तात्काळ नुकसान भरपाई दिवची अशी मागणी त्यांनी केली. तर शेतकरी घनश्याम गुणगी यांनी सांगले की खत खरेदी करून सुद्धा पाऊस न पडिल्ल्यान ते अजून वापरले ना अशी सांगून सरकारान तात्काळ मदत करची अशी मागणी केली. पुढले काही दिवसांत समाधानकारक पाऊस न पडल्यान कारवार तालुक्यातल्या भात आणि भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान जावची शक्यता असा. सध्या सगळ्या शेतकऱ्यांची नजर आकाशार असून सगळ्याच पावसाची आतुरतेने वाट पळयती असतात. ಬಳ್ಳಿ ಹೂ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಣಗ್ತದೆ, ಹೂವೆಲ್ಲ ಉದುರ್ತದೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದೇವೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನಾದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಮದತ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಾಂತ ದಾಕೋಗುನಿ. ನಮ್ಮ ಅನಂತ घनश्याम अनंत गुनी. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. अनमोड गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर मुळे चेक नाक्यार बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक उघड. 3 जण ताब्यात, 1 बायल फरार. कारवार कर्नाटक गोवा जोडपी अनमोड गोवा राष्ट्रीय महामार्गावेल्या मुळे चेक नाक्यार संशयित वाहनाची तपासणी करताना पोलिसांनी बेकायदेशीर गोमांस वाहतुकीच्या प्रकरणात 3 ताब्यात घेतला. तर 1 बायलेचो शोध सुरू असा. ह्या कारवाईत 1 इको 4 चाकी गाडी आणि 1 दुचाकी जप्त केला. प्राथमिक माहितीप्रमाणे नंदरण भागातल्या चेक नाका टाळून जंगलाच्या मार्गान गोमांसाची वाहतूक जाता हो संशय बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याक आयलो. तेमी संबंधित वाहनां आडून पुणे पोलिसांक खबर दिली. नंतर पोलीस घटनास्थळाचेर पावन दोन्ही वाहनां जप्त केली आणि 3 ताब्यात घेतले. पण त्यांच्या बरोबर आशिल्ली 1 बायल घटनास्थळावेल्यान फरार झाली. ताब्यात घेतलेल्यांत फोंड्याचो मुजफ्फर अली बेपारी ह्याची सकट आणि 2 जणांचो समावेश असा.
प्राथमीक चौकशीत हे गोमांस फोंडा भागात विक्री खातीर हाडटा आशिल्ले असो संशय व्यक्त जाती आसा. पोलीस जप्त वाहनांची तपासणी आणि संशयिताची चौकशी करते आसात आणि फरार जाल्ल्या बायलेचो शोध घेते आसात. दरम्यान सावडेचे जिल्हा पंचायत सदस्य मोहन गावकर आणि धारबांदोडा जिल्हा पंचायत सदस्य रुपेश देसाई हेमी घटनास्थळाक भेट दिवन बेकायदेशीर गोमांस वाहतुकी विरोधात कडक कारवाई करची मागणी केली. ह्या बाबतीत मुख्यमंत्र्याकडेन चर्चा करणं आणि कडक उपाययोजना करचो प्रयत्न करतात असे त्यांनी सांगले. हे सगळे लोक आमच्या जे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते ते आपूण जावन करता हे सगळे आणि आमचे जे कल्प्रीट आसा पळय ते आमच्या कायद्या लागून सुरळीतपणे सुट्टा. हांव आमच्या गोंयचे जो CM बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे कडेन मागता मातशें तुवें हेजे पर्सनली लक्ष दिवचें, कारण ही आमकां लज आसा आणि जो मनीस परत तेच गुन्हे करता आणि ताका तो बरे भशेन सुट्टा. आतां सांगला आयकला तुमी ते हांसता म्हणटय ही आमकां लज, आमच्या गव्हर्मेंटा लज, आमच्या कायद्या लज. ही कायद्यान बदल करपा खातीर 100% गोवा हितून भितर कितें आतां पळय बाकी कडेन सगळ्या बॅन आसा. गोवा गव्हर्मेंटा आमचे मीट कॉम्प्लेक्स हे केल्ले आसा. अशें कांय ना की आमी टोटल बॅन करूं ना. जे कोणाक गोमांस खाता तांकां खातीर आमी सगळ्यांनी ऑलरेडी गव्हर्मेंटान हें केलें आसा. इतलें आसून जर भायल्यान येता जाल्यार गव्हर्मेंटान तेजी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें हेंच म्हाका म्हणया. गोंयांत मीट कॉम्प्लेक्सा कडल्यान कित्याक अशें व्हरना आसतलें हे व्हरना कारण तांकां आनी सवाय मेळटा आणि हांगा तांकां सुरळीत येता, कारण खंय तांकां 40 रुपया किलो मेळटा. ते जर हांगा जर घेवपा जाल्यार तेजी 10% आसता, 400 रुपया जाता. सो 400 रुपयान कोण घेतले ते 40 रुपया घेता. आणि हे आमच्या हलगर्जीपणान आणि आमचे कायदे वीक असले कारणान हांकां हें फावता. सो आमी तांकां हाका पनीश जावपाय, कारण तेणें कांय जावपाय की बाबा एकदां धरलो परत धरलो जाल्यार तें कांय येना, तेजे वेगळे कांय कायदा हेजेर आमी मातशें लक्ष दिवपाचें. लोकांनी सांगल्यार मुख्यमंत्री जावन सरकार आयकना. तुमी दोनी झेडपी आसा, तुमी कायद्यान मातसो बदल करून पनिशमेंट मोठो करचो म्हणून तुमी उलयतले. पळय भारतीय जनता पार्टी जी आसा पळय गोंय, आतां आमी ऑल ओव्हर इंडिया आसा तेगेलें एकच लक्ष की बाबा आमी गो माता म्हणटा किंवा आमी आतां सगळे गो रक्षक म्हणटा. आमी जर ते आसा आमी आमच्याच हितून जर आमच्याच हितून जे चलता न्हू जाल्यार ते खंय पूण आमी तेजे कंट्रोल करपाचो. तुमी उलयतले मुख्यमंत्री कडेन? शुअर. आणि एक हांव मेसेज दिवंक सोदता की आमचे बजरंगी भाव आसा, हांव झेडपी म्हणून हांव तेज्या बरोबर ह्या कामाक सदांच आसतलो. आणि ते मीट कॉम्प्लेक्सान चलता, मडगांव चलता आनी खंय चलता अशें न्हू. आमचो प्रयत्न आसतलो की गो मास म्हणटा ते टोटल गोंयान बॅन जावंक जाय. टोटल म्हणजे टोटल ह्या खातीर आमी काम करतले फुडें. आणि सरकारा कडेन आमची मागणी आसा आनी आमी तें मागतले. ते सोडून जे पुलीस हांगासर काम करता ते बरें काम करता, तेंची कांय चूक ना. ते धरता ते आपल्या भशेन सगळें करता, पूण जो कायदो आसलेल्या कारणान ते सुटोन वयता. आनी फाटीं पयला हे खुबशे पुलिसांचे ट्रान्सफरी कित्याक हे हांगा कर्मा करता ते 150 रुपयान सुटोन वयता, पूण पुलीस हांगा जे बरें काम करता तेंच्या मागीर ट्रान्सफरी येता, हे येता तेंच्या बरोबर. ते खरेंच बरें काम करता. आनी आमचे कुळ्या पुलीस स्टेशन किंवा चेकपोस्ट सगळी पुलीस आहा ते बरें काम करता. डॉक्टर तुमी आयज हेजे गोमांसाचे जे तुमी पंजाब गेला आनी तुमी जे तपासलां तेन्ना कितें आडून येयलें, कोणाचें मास तें? आतां तें कशें जालां, ते लोक चड इलिगल हाडपाक लागला बीफ. सो आतां हें जें हाडटा पळय तें इलिगल आसा. म्हळ्यार कशें आतां तें खावपाक तें फीट ना. आतां कांय कोल्ड स्टोरेज ना, कांय ना, लिगल डॉक्युमेंट ना. नॉर्मली कशें आसा लिगल डॉक्युमेंट जाय पडटा. फॉर एग्जाम्पल एंटीमॉर्टम सर्टिफिकेट जाय पडटा, पोस्टमॉर्टम सर्टिफिकेट जाय पडटा, तेन्ना तें लिगली जाता. आतां तें कशें तेमी कशें इलिगल हाडलें आसा आनी इलिगल हे कोणी खायलें न्हू ते तेमगे कितें फूड बॉर्न डिजीज जावपाक शकता, कितें जावपाक शकता, दुयेंस जावपाक शकता, म्हळ्यार फूड पॉयजनिंग जावपाक शकता. सो ते बंद न्हू अशें इलिगल हाडलें. कसलें मास तें? आतां तें दिसपाक अशें न्हू, आतां आमी स्पेसिफीक फूल सांगपाक शकना, पूण आतां ते बैलाच दिसता. कितले किलो आसूंक शकता? तें आसा ऑलमोस्ट एक 120 किलो आसा अंदाज. तें नांव कितें? मागीर डॉक्टर कृष्ण गांवकर, मोल्या वेटनरी डिस्पेन्सरी वेटनरी ऑफिसर. ओके. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांदसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच
एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉलपुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. बस आणि कारची समोरासमोर धडक, सुदैवान जीवितहानी टळली. कारवार गोकर्णालागी देवणराज महामार्गावर गुरुवार दंपारा बस आणि कार यांच्यात अपघात झालो. या अपघातात कसलीही जीवितहानी झाली ना, तरी कारचे मोठे नुकसान झाले असून बसचेही नुकसान झाले असा. मिळालेल्या माहितीनुसार कुमटेच्यान गोकर्णाकडे येवच्या वायव्य कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसीक गोकर्णच्यान परत येवच्या तेलंगणा राज्यातल्या पर्यटकांच्या कारयेक धडक दिली. अपघातात बसातल्या प्रवाशाक कसलीही दुखापत झाली ना, मात्र कारयेचो फुडलो भाग पुऱ्या प्रमाणात चुरार झालो असून बसचेही नुकसान झाले असा. स्थानिकांच्या माहितीनुसार कार चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे हो अपघात घडिल्याची प्राथमिक माहिती असा. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळाला भेट देऊन पंचनामा केलो आणि पुढे तपास सुरू केलो. मेघराजाक साकडे, हालक्की समाजान पारंपरिक नृत्य पूजा करणं, पावसा खातीर प्रार्थना. कारवार या वर्साक अपुऱ्या पावसामुळे शेती संकटात सापडिल्यान अंकोला तालुक्यातल्या होन्नेबैल गावातल्या कुसेदेव मंदिरात हालक्की समाजान मेघराजाक प्रसन्न करचे खातीर पारंपरिक पूजा, फुगडी नृत्य, घुमट वादन आणि लोकगीता सादर करणं, पावसा खातीर प्रार्थना केली. नाट्यवैद्य हनुमंत गौडा हेमगेल्या नेतृत्वासकल हो सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडलो. जुलै महिनो अर्धा पावल तरी पावस न पडिल्यामुळे भाताची रोपा लावची वेळ आयली असून सुद्धा शेतात उदक नशिल्ल्यान शेतकरी चिंतेत असतात. बायलांनी पारंपरिक वेश धारण करून देवामुखार नृत्य केले, तर पुरुषान घुमटवादांतल्यान भूमी हिरवीगार जावूक मेघराजाची कृपा जावूक जाय हो संदेश दिलो. मंदिराचे पुजारी रामप्पा गुणगाहेमी विशेष पूजा करून बगीच पावस पडतलो असो दैवी संदेश दिल्ल्यान उपस्थित लोकांमध्ये आशेचं वातावरण तयार झालं. ह्या कार्यक्रमात हालक्की समाजाचे अनेक ग्रामस्थ मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले. घर बांधतो असो वा घरात नवरंग धुत असो, प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो, सदाशिवगड, कारवार. आमकडे मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे व्हरायटीज ऑफ पेंट्स जसे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स. तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध असा. आमच्याकडे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध असा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.